प्रितीच्या भावान भयणो आयची वाचपां आमकां मागण्याचेर भर घालूंक आपयतात. आमी तिरायेन मागणें करूंक आमकां ही आयची वाचपां आपयतात. आनी हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना म्हाका भाग्यवंत अगुस्तिनाची काणी उगडास येता. आमी सगळीं भाग्य अगुस्तिनाची काणी जाणात. तो पयलो भाग्यवंत जावचे पयलीं देवाच्या मार्गान चलचे आदीं ताचें जिवीत आख्खें संवसारीक नदरेन तो पळयतालो. व्हड बुद्धिवंत तो, फिलॉसॉफर तो, आनी ताणें आपलें आख्खें जिवीत तो एक अनुभव ते भाशेन तो जियेतालो. आनी हांगा म्हत्वाचें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो ताची आवय भाग्यवंत मोनिका ती सदांच ताचे पासत मागप, ताका ती सदांच सांगत ताचें जिवीत बदलूंक. पूण कांयच फायदो आसूंक ना. तिणें जायते त्रास काडले. तिणें ती वचोन बिशपाक मेळ्ळी आनी कितें मेळ्ळें, पूण कोणाच्यानूच भाग्यवंत अगुस्तिनाचें मन बदलूंक पावूंक ना. आनी हाचेरूच न्हू ती आनीक देवा लागीं मागताली, देवा लागीं येवन ती रडटाली. आनी जो खंय भाग्यवंत अगुस्तीन वेता थंय ती ताच्या फाटल्यान वेताली. कित्याक तिणें देवाचेर भार सोडूंकूच ना. आनी जेन्ना एकदां भाग्यवंत अगुस्तिनाक भाग्येंत आसतना एक आवाज ताळो आयकूंक येता की पुस्तक उगडून वाचूंक, आनी तो रोमकारांतलें पुस्तक वाचता तेन्ना ताच्या जिवितांत बदलणी जाता. आनी तो देवाच्या उतराक आनीक कान दिवपाक लागता, आनीकूय वाचूंक लागता, आनी ताचे भितर बदलणी जावन तो शेकी देवाचो मुण्यारी जाता. मोगाच्या भावान भयणो भाग्यवंत अगुस्तीन जेन्ना बदललो तेन्ना तो मिलान ह्या देशांत आसलो. आनी मिलान तावन ते परतून आपल्या गांवघरा येवपाक ती बोटी रावताली तेन्ना एक वड्याक रावताली तेन्ना ताची आवय भाग्यवंत अगुस्तिनाक म्हणटा, म्हाका आनी कांयच ना, म्हज्या जिवितांत म्हाका एकूच वस्त जाय आसली, ती हांवें देवा कडेन मागली आनी आतां म्हज्यान जीव सोडूंक देखून जाता. आनी खरेंच म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो थोड्याच दिसांनी तिका कसली पिडा जाली आनी ती देवा सयशी परतून गेली. आयची ही वाचपां मोगाच्या भावान पयले वाचपां पळयत हांव आमकां अमेरिकेंत लोक न्हू ते इज्रायल लोकांक तांकां बसयल्या दिसान वचपाच्या मार्गार न्हू तांकां ताचे लागून ते लडोंक तेजे लागीं झुजूंक ते आयिल्ले. कित्याक ते तांचे ते थंयचो जो मार्ग जो आसा जो बसयलेल्या दिसान वचपाचो तो मार्ग ते कंट्रोल करताले. आनी हाकाच लागून न्हू आतां झुजूंक येता म्हणटकीर मोइसेस जोशुवाक सांगता थोड्या मनशांक घेवन वच आनी त्या अमेरिकेंत लोकां लागीं तूं झूज म्हण. आनी आपूण आनी एरन आनी एकलो हूर म्हूण ते आमी तिगूय जाण ह्या दोंगरार बसून देवा लागीं मागणें करतात. आनी आमकां पयत पुस्तकां पयले वाचून पळयता की जे मेरेन मोइसेसाचे हात मागण्यान देवाक उबारलेले ते मेरेन जोशुवा ताका यशस्वी जातालो, झुजांक तो यशस्वी जातालो. जे मेरेन ताचे हात देंवताले तेन्ना तो अमेरिकेंत लोक यशस्वी जातालो. आनी हाकाच लागून तो आख्खो दिसभर मोइसेस हात उबारून मागणें करून तो शेकी अमेरिकेंत लोकां वयर ते तांचे झूज ते जिखतात. तेच परी मोगाच्या भावान भयणो आयच्या दुसऱ्या वाचपांतूय बी भाग्यवंत पावलू तिमोथाक ही चीट बरयता आसतना म्हणटा की आमचे मागण्याचो फळ न्हू आमकां पवित्र पुस्तकाच्या चेर आदारलेलो आसा. म्हणजे कितें आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक गरजेचें. कित्याक पवित्र पुस्तकांतल्यानूच आमकां मोगाच्या भावान भयणो देवाचें उतर आयकूंक येता आनी तातूंतल्यानूच आमकां ती समजणी मेळटा, कसली देवाची भावाची समजणी आमकां मेळटा. आनी ताकाच लागून तो ताका फरमायता परतून पवित्र पुस्तकाचेर आपलें जिवीत आदारून दवरूंक. कित्याक पवित्र पुस्तकांतल्यानूच आमी देवाचेर भावार धरूंक पावतले. आनी तिमोथूय बी पयले भुरगेपणांत ताकाय असलेच गुणांनी वाडयल्लो, पयलीं पुस्तक बी वाचून वाडयलो. आनी आयज भाग्यवंत पावलू तिमोथेक म्हणटा पवित्र पुस्तक वाच, देवाचें उतर वाच. आनी हेच भाशेन आमकां सगळ्यांकूय तें वाचूंक आपयल्लें आसा.
आनी आयच्या शुभोथान पळयता ही विधवेची गजाल आनी एक नितीदाराची जो देवाक भियेना पूण तरी आसतना ही बायल येता येता तेचे लागीं परतून येता म्हूण तो म्हणटा एक दीस तो ताळयता की आपूण हे बायलेक न्याय दितलो आनी तेच पर्यंत जेजू आमकां हें उदाहरण दिवन सांगता की आमी जितले फावटी देवा लागीं येतात तितले फावटी आमचे देव मागणें आयकता गोळे आमकां जाय आसलें थोड्यो वस्तू पूण देवाक नाका आसल्यो थोड्यो वस्तू देवाक जाय आमकां आनीकूय कितें बरें जालोलें ताका लागून जायते फावटी आमची मागणी आमकां दिसता देव आयकना म्हणून पूण मोगाच्या भावान भयणो आयची ही वाचपां आमकां हेंच करूंक आपयता थिरायेन जीव सोडिनासतना देवा लागीं मागणें करूंक आयज ही वाचपां हे मागण्याचेर बोर घालता आसतना मोगाच्या भावान भयणो आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया जायते फावटी न्हू आमी रोखडेंच सोडून दितात केन्ना आमची मागणी आयकून देव आयकना जाल्यार आमकां दिसता जाल्यार आमी रोखडेंच मागणी सोडून दितात आनी जायतीं जाणां आमी देवाची शीण देवून करूंक लागतात आमी जायते फावटी ते मातयेंतलीं ती उतरांय आयकलीं आसतलीं दारार मारार आनी तुमकां मेळटलें मागात आनी तुमकां तुमची मागणी आयकतली म्हूण पूण जायते फावटी न्हू आमी म्हणटात आमी वाचतात पूण हें आमी आमच्या काळजाक लायलेलें आसात काय हें आमी नियाळ करूंक गरजेचें जायते फावटी आमकां कितें मेळना न्हू तें आमी रोखडेंच आमी सोडून दितात आनी देवाचेर आमी शीण करूंक लागतात आनी म्हणटात देखून मागणी करून कितें फायदो आमकां मेळना जाल्यार मागणी करून कितें फायदो म्हणजे कितें मोगाच्या भावान भयणो आमचें प्रॉब्लम जावन आसा आमी खऱ्या भावार्थान मागणी करिना आमकां मागणें कितें जाल्लें आसा आमकां मागणें जाल्लें आसा आमकां कितें जाय तें रोखडेंच आमी ऑर्डर करपाचें कशें आनी तें आमकां रोखडेंच मेळटा कशें अशें आमी दिसतात आयज जेजू आमकां म्हणटा तो आपल्या शिसांक देखून म्हणटा जीव सोडिनासतना मागणें करात कित्याक मागणेंच हें एक बरो संवाद देवा मदें आनी आमचे मदें आमी तें केन्नाच करूंक जाता म्हज्या मोगाच्या भावान भयणो आनी देव आमच्या मागण्यांक केन्नाच ना म्हणिना ताका लागून आमी म्हणटलीं आसलीं आमी मागणें करून कित्याक फायदो देवाक सगळ्यांक खबर आसा जाल्यार पूण देवाक जाय आमी ताचे बरोबर येयलोलीं आमी तरी मागणें करिना जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी देंवचाराक आमच्या जिवितांत येवपाक आमी ताका चान्स दितात आनी देवाक आमी पयस करतात आयज जेजू म्हणटा आमी थिरायेन आनी भावार्थान देवा सोशी येवंकूच गरजेचें आयज आमच्या मनांत जायते भाग्यवंत आसात सांत आसात ते कित्याक सांत जाले काय कित्याक ताणें आपलें जीत मागण्याचेर आदारलेलें आसलेलें काल आमी भाग्यवंत लुकाची परब समोरमली आनी कालच्या शुभ वर्तमान देखून आमी पळयतात जेजू 72 जाणांक आपलें मिसांव मुखार व्हरोंक धाडटा आनी ताचें पयलें इंस्ट्रक्शन जावन आसा तो कितें म्हणटा मागणें करात देवा लागीं मागणें करत आनीकूय वावराडी धाड म्हणून मागणें हें सगळ्यान व्हड मोगाच्या भावान भयणो आनी तें आमी आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें आयज आमी नियाळ करुया आमच्या जिविताचेर पळय आमचें मागणें कसलें काय आमी तें करूंक जाय म्हूण करतात वा आमकां जी मागणी शिकयल्ली आसा दोतोनी ती आमी बेश्टी बाय हार्ट शिकल्यात ती बेश्टी म्हणटात काय म्हूण वा ती भावार्थान म्हणटात तें आमी नियाळ करूंक गरजेचें आयज आमी मिसांचो दीस मनयतात आमकां 2 जाणांक आमच्या बावतिजमा वरवीं मिशनार केल्ले आसात देवान आमकां आपल्या कार्यांत भाग दिल्लो आसा आमी त्या कार्यांक मुखार व्हरूंक देवाचो आदार मागूंक गरजेचो आनी तें आमी मागण्यांतल्यानच आनी पवित्र पुस्तकांतल्यान देवाचें उतर आयकूनच आमी करूंक पावतल्या तर आयच्या ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं मागुया आमकां ताचे लागीं अदीक लागीं येवन ताचे मदीं आनी आमचे मदीं संबंद घट करून मागण्यांतल्यान संबंद घट करूंक आमकां देवा लागीं ही कृपा आनी बळ आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.